मोगाचेनो कुटुंब आयोग आणि सामाजिक संपर्क आयोग या दोन्ही आयोगातर्फे तुमका मुझे प्रणाम। जुलयाच्या 25 तारखेर आयतारा पहिले फावटी जागतिक आज्यांचो आजयांचो आणि मलगड्यांचो दीस आमी आचरण करता आणि वो दीस आचरण करूंक पापा फ्रांसिसान आमकां हर एकल्याक आपोवणे दिला। वो वर्तो दीस आचरण करच्या या संदर्भी सर्व आज्या आजयांक मलगड्यांक अभिनंदन पाठयता, उल्हास पाठयता आणि देव तुमकां कुडी आत्म्याची बरी भलायकी समाधान संतोष सगळें बरेपण दिवं दी म्हणून हांव आशेतां। वो आज्या आजयांचो मलगड्यांचो दीस या वर्सा या कोरोना पिडे वरवीं आमकां फिरगजांनी आचरण करूंक खंडीत कश्टांचें जालां आनी या संदर्भी पापा फ्रांसिसान आज्या आजयांक मलगड्यांक कुटुंबांतल्या सान्यांक आनी प्रत्येक जण युवा जनांक एक संदेश पाठयला आनी ह्या दिसाचो संदेश पापा फ्रांसिसान दिल्लो हांव तुमचे मुखार मोटव्यान दवरूंक आशेतां। पापा फ्रांसीस आपलो संदेश दिवन म्हणटा, मोगाच्या आज्यानो आनी आजयांनो, मोगाच्या मलगड्या इश्टानो, मते वाचोवांजेल अध्याय 20 आनी 8 वाक्य 20 आमी वाचल्या प्रमाणे हांव सदांच तुमचे सवें आसतलो, सोम्यान सर्गाक सोडून वेचे आदी सिसांक दिल्ली भासोवनी ई। मोगाच्या आज्यानो आनी आजयांनो, मोगाच्या मलगड्यानो, इंच उतरां आज परत सोमी तुमकां सांगता, हांव तुमचे सवें सदांच आसतलो। इंच उतार हांव रोमाचो बिस्प जावन आनी तुमचे बरी एक मलगडो व्यक्ती जावन या पयल्या जागतीक मलगड्यांच्या दिसा तुमकां एक संदेश दावन दिवंक कशी व्हरता। सगळी पवित्र सभा तुमकां लागीं आसा आनी तुमची जतन करून आसा, तुमचो मोग करता आनी तुमकां केदींच एकसुरी सांडून वरिना म्हणटा। दुसऱ्यान पापा साहेब म्हणटा, हो म्हजो संदेश तुमकां ह्या संदिग्ध परिस्थितीर, कित्याक कोरोना पिडे वरवीं सगळो संवसार कोश्टोन आसा आनी ह्या संदिग्ध परिस्थिती वेळार हो संदेश तुमकां लाभला हें हांव जाणा म्हणटा। पूण पापा म्हणटा, जेजू तुमचे कश्ट तुमचे समस्ये जाणा आनी तो तुमकां एकसुरपणान सोडिना आनी तो जेजू तुमकां लागीं आसा म्हणटा। जेजूचो आजो सान जोकीम आनी आजी सा अन्ना तांचे फेस्त आमी परवां 20 आनी 6 तारखेर आचरण करता आनी पापा सान जोकीमाक उल्लेख करन तो म्हणटा, सान जोकीमाक भुरगीं नात म्हणल्या खातीर सगळ्यांनी पयस केला म्हणली भोगणां तो आटयतलो, ताचें जिवीत अन्ना परी उपकाराक पडना तसलें म्हणलें ताणें चिंतल्लें आनी त्या घडये देवान ताच्या दुताक धाडलो आनी म्हळें, जोकीम जोकीम, देवान तुजें मागणें आयकलां। पापसाहेब हांगासर आज्या आजयांक मलगड्यांक हेंच म्हणटा, हांव सुमयेची उतरां तो म्हणटा आनी म्हणटा, हांव सदांच तुमचे सवें आसा आनी देव तुमकां आज ताच्या दुतांक धाडटा तुमचे लागीं। आनी पापसाहेब मुंदरसन म्हणटा, आज देवाचे दूत जावंक पुरो तुमच्या नातरांच्या रुपार, कुटुंबादारांच्या रुपार, मोगाच्या मनशांच्या रुपार, कश्टा वेळी भेट दिवच्या त्या व्यक्तींच्या रुपार तांच्या मुखामळाद्वारे आज तुमकां भेटतात आनी तांची भेट ती मोलादीक म्हणलें हांगासर पापा साहेब सांगता। दुसऱ्यान आज देवाचे दूत देवाच्या उतरा रुपार आमकां भेटतात म्हणटा पापा साहेब आनी पापा साहेब मुंदरसन म्हणटा, तें उतार सदांच तुमच्या हातांनी आसा, तरी हर एका दिसा त्या पवित्र पुस्तकाचें देवाच्या उतराचें एक पान तरी वाचूंक प्रयत्न करा। किर्तनांनी मागा, प्रवाद्याची पुस्तकां वाचा, देवाच्या विश्वासपणा वरवीं तुमकां बुजावण मेळटली म्हणटा आनी प्रत्येक जावन देवाची खुशी या प्रायेच्या वेळार कितेंगी म्हणलें हें देवाचें उतार दिता आनी तातूंत हें देवाचें उतार तुमकां मोगाचें तुमकां लागीं जायचें म्हणटा।
आणि तिसऱ्यान पापसाई म्हणता मातेवाच्या सुवार्तेंत अध्याय 20 आणि 8 वाक्य 19 आणि 20 आम्ही वाचल्यावर जेजू आपल्या शिसांक सांगता देखून वसा आणि सोमेस्त परजांचे शिस करा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी तांकां पविस्नान दिया आणि हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर आज्ञा पाळोवंक तांकां शिकया. आज ही उतरां पापसाई म्हणता तुमकां आज्या आजयांक मालगड्यांक लागू जातात. तुमकां लाभल्लें आपोवणे तुमची बाबार्थाची पाळां सांबाळूंक मुकल्या जाणांगाक ती पाशार करूंक आणि ल्हानांची जतन करूंक म्हूण समजोवंक ही उतरां आदार दितात म्हणटा. त्या देखून तुमी चिंता ही उतरां तुमी आटया आणि तुमचें आपोवणें कितें तें समजोवंक प्रयत्न करा आणि तुमचें आपोवणें तेंच पापा म्हणटा तुमची बावार्थाची पाळां सांबाळची मुकल्या जनांगाक बावार्थ पाशार करचो आणि ल्हानांची जतन घेवची हें केदींच विसरा नाकात म्हणटा. तर तुमी आज्या आजयानो मालगड्यानो म्हाका प्राय जाली म्हाका काम करूंक तांकाना तरणाटो आसतना हांवें तें केलां आतां ह्या प्रायेक पावलां आतां हांवें कशें हें म्हजें मिसांव करचें आतां कशी ही सुवार्थ हांवें परगट करची ह्या विशयांत तुमकां सवालां आसोंक पुरो तुमकां बोगणां आसोंक पुरो पापसाई म्हणटा. हें खंयचेंय आमकां फाराक आडिना हें खंयचेंय आमच्या मतीक येवं नजो म्हणटा कित्याक सुवार्थ परगट करूंक आनी तुज्या नात्रांक संप्रदाय पाशार करूंक निवृत्तेची प्राय म्हणली ना. तुवें फकत भायर सराचें आनी कितें तरी नवें करीचें म्हणटा पापसाहेब. तर हें आपोवणें कशें करचें ह्या परिस्थितींत एकसुरपण बगतना हांवें कशें हें मिसांव करचें आनी त्या देखून पापसाहेब उल्लेख करता जुवांवच्या वांजेलांत अध्याय 3 वाक्य 4 निकोदेमाची उतरां. निकोदेमान कितें म्हळें मनशान म्हातारो जातास परत्यान जल्मोवचें म्हळ्यार कितें आनी थंयसर जेजून दिली जबाब पवित्र आत्मेच्या वावराक आमचें काळीज आमी उक्तें दवरतना हें साध्य म्हणटा तो. त्या देखून मालगड्यांनी पवित्र आत्म्याच्या सक्तेक आपणाची काळजां उक्तीं केल्यार हें सगळें मिसांव करूंक साध्य आसा म्हणटा पापसाहेब. चवथ्यान पापसाहेब मुंदरसून ताच्या संदेशान म्हणटा फाल्यांचो संवसार सामाजीक इश्टागतेन आनी भाव बांदपणांत बांदून हाडूंक तुमची गरज आसा म्हणटा. ह्या कोरोना पिडे उपरांत ही परिस्थिती बदलल्या उपरांत तुमी तुमच्या कुटुंबांत आसलेल्या जिवंक आसलेल्या तुमची नात्रां तुमच्या सांगाता आसतलीं आनी तवळ ही गयल्ली समाज नवीकरण तिका पाठिंबो दिवच्या वावरांत आमी सर्वांनी क्रियाल रितीन वांटो घेवचे अशें नव्यान रचल्ल्या सामाजीक बांदपाक 3 प्रमुख खांबे आसात आनी ते उबारूंक हेरां प्रास तुमी चड आदार वा कुमोक दिवयेत म्हणटा पापसाहेब. आनी हे 3 खांबे पापसाहेबान उल्लेख केल्ले जावन आसात. एक सोपान दुसरें उडास आनी तिसरें मागणें. पयलें सोपान पापसाहेब म्हणटा तुमी स्वप्नेवचे मुखारीचे तुमची नितीची शांतीची आनी भाव बांदवपणाची स्वप्नां तुमच्या तरणाट्यांनी नवो दिसतावो आपणावंक तांकां कुमो करतलें. त्या देखून स्वप्न येवन रावा स्वप्नां मंद आसुया म्हणटा. दुसरें स्वप्नां उडासा संगी विणलेलीं आसात. उडास दिवे जिवे दवरची हर एक मालगड्यांचे खरें मिसांव म्हणटा. उडास जिवे दवरचे आनी ते हेरां सवें वांटून घेवचें जे कितें अणभव आसा तो उडास दवरचो आनी मुखल्या पिळगेक तो वांटून घेवचो वांटून दिवचो. प्रत्येक जावन तुमच्या नात्रांक म्हणलें पापसाहेब हांगासर उल्लेख करता. आनी तिसरें पापसाहेबान सांगिल्लें मागणें. ह्या घडये पापा फ्रांसीस तांचे पयलें आसल्या पापसाहेब पापा बेनेडिक्ट 16वाक उल्लेख करता आनी पापा बेनेडिक्ट 16वेची उतरां तो सांगता आनी म्हणटा मालगड्यांचे मागणें संवसाराक शाबीतायेन राखता तें हेर साबारांच्या बळवंत वावरा प्रास चड परिणामीकारी रितीन संवसाराक कुमो करता म्हणटा. त्या देखून कश्टांच्या परिस्थिती वेळार मागणें गरजेचें आनी त्या मागण्याक मोल आसा मोगाच्यानो. तर मोगाच्या आज्या आजयांनो मोगाच्या मालगड्यांनो पापसाहेबान ताचो संदेश आखेर करच्या त्या वेळार पापसाहेब एका भाग्यवंत मनशाक तो जावन आसा भाग्यवंत चार्ल्स दे फकावल्ड बेगीनच तो सांतीपणाचो कुरो ताका लाभचार आसा
अल्जेरियांत मोटवाशी जावन जियेलो आनी थंयसर सर्वांचो भाव जावच्या ताच्या अत्रेगाक साक्ष जावन जियेलो. आपणाच्या एकसुरपण म्हणल्यार मारुबईच्या अनभोगांत जियेत आसतना सगळ्या संवसारांतल्या दुबळ्यां खातीर मागोवंक आनी खऱ्यान एक सार्वत्रीक भाव आनी भयण जावन जियोंक साध्य म्हूण ताच्या जिविता मारिपात ताणें आमकां शिकयलां म्हणटा. तर ह्या सांताची देख घेवन दुबळ्यांच्या कश्टाक नाजूकायेन स्पंदन करच्याक आनी तांच्या गरजां खातीर मागच्याक सोमी आमची काळजां उगडून दी म्हणून पापा साहेब आम्हा सोमेस्तां खातीर हांगासर मागता. आनी आखेर करतना परत पापा फ्रांसीस थिंच सुरवेलीं उतरां तो म्हणटा, हांव सदांच तुमचे सवें आसतलों. ही सोमयाची उतरां, बुजवणेची उतरां तुमी अनुभव करा, हेरांक तुमी ती उतरां दिया आनी प्रत्येक जावन इवाजानांक सांगूंक शिकया म्हणलें तो उल्लेख करता आनी सांगता. तर मोगाच्या आज्या आजयांनो, मोगाच्या मलगड्या भाव भयणींनो, पापा फ्रांसिसान ह्या पयल्या जागतीक आज्या आजयांचो मलगड्याच्या दिसांक दिल्लो हो संदेश, मोठो संदेश हांवें तुमचे मुखार दवरलो. आमचो करून घेवया आनी त्या मारिपात आमचें जिवीत संतोश भरीत करया. आमचे सांगाता सोमी आसा म्हणली ते बगना सदांच दवरया आनी आमकां कितें तें मिसांव आसा तें आमच्या कुटुंबांत आमी जारी करूं आनी प्रत्येक जावन आमच्या नातरांक मुखल्या पिळगेक जें कितें आमकां मेळ्ळां तें सोपान उडास दवरून सोपणेवन तो उडास सदां मोतीन दवरून आमी हेरांक दिवया, मागण्याचे मनशां जावया आनी त्या मारिपात आमचें क्रिस्ती जिवीत सुपळ करया, नंदन करया. हो संदेश म्हाका आयकल्ल्याक तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं.